मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियः पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आजी आमगेले पनसकंडे वेंकटेश देवालयांतू प्रतिष्ठा जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा कार्यक्रम तंतुची दोन प्रतिष्ठा, एक मूर्ती प्रतिष्ठा आणि दुसरी कलश प्रतिष्ठा। आमगेले ज्योतिषशास्त्रांतू खंयचे तरी एक कार्य करचें आसलें रे, ताका एक ठलक नक्षत्र सांगिल्लें आसा, ताका सांगिल्लें तसलेची एक योग्य लग्नांनी सांगिल्लें आसा, तेन्ना मात्र ते कार्य कर का म्हणून सांगलें। आतां तुमी कार खरेदी करताची, तुमी कार खरेदी करता जाल्यार तेन्ना स्थिर नक्षत्र पळोवच गरज ना। स्थिर आमगेलांतू स्थिर नक्षत्र, चर नक्षत्र, मृदू नक्षत्र अशी एक 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 संज्ञा दिल्ली आसा। आतां तुमगेले कार आसा, ते कार एकच कडेन रावतवे, एका कडेन रावना, ते फिरत उरता। चर ते म्हळ्यार एवरीडे ताजे मुवमेंट आसा, ते एका कडेन रावना। तेतून तेन्ना काराचे खरेदी करतना मूर्त आनी कसन दिता की म्हळ्यार चर नक्षत्र आशिल्लें तशें जाल्यार मूर्त दिताची, अर्थात ते मुवमेंटांत उरता। खंयच तुमी स्थिर जावन घेवन प्रतिश्ठा करना, एकच जागेर उरतवे कार ना। तेन्ना आमी मूर्त दिताना कसन पळयताची, कर्क लग्नांनी दिताची। कर्क लग्नांनी कितें, ते चर लग्न, ते चर लग्न, चर म्हळ्यार मुवमेंट करता, त्या निमित्तान तसं लग्न दिताचे। नक्षत्र ही दिताना उत्तरा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपदा असल नक्षत्रांनी दिनाचे, कितें की म्हळ्यार ते वटू स्थिर राशी, स्थिर नक्षत्र। त्या निमित्तान काराचे न्ही मूर्त दिताना आमी कसन पळयताची, चर नक्षत्र, चर लग्न हे आमी प्रधान घेताचे। कित्याक की म्हळ्यार आमकां काराचे स्वभाव गत आसा की ते मुवमेंट करता। आतां तशीची आयज कार्य कसन आसा, हांगा मुर्ती प्रतिश्ठा, कलश प्रतिश्ठा आसा। आतां हे मुवमेंट करता, मुवमेंट करना, ते एकच कडेन स्थिर जावन घेवन रावता मुर्ती। आतां गर्भगृहांत एकदां प्रतिश्ठा केले कितलीं वर्ष पर्यंत थंयच रावता, आज हांगा फाल्यां हांगा अशी फिरत उरना। कार कसन करता, फिरत उरता। आज तुमी पणजी आसा, फाल्यां मडगांव गेले, फाल्यां आनी खंय तरी गेले, फिरत उरतले तुमी। किंतु मूर्ती, त्या मूर्ती फिरत उरना। तातूंत हे कसन आसा, स्थिर प्रतिश्ठा। कलश, आतां आमी कलश वचून प्रतिश्ठा केले, ते आज घालिले मुकावेल 40-50 वर्ष पर्यंत थंयच उरता, आजून खंय फिरपाक आनी वतना। तातूंत तसल नक्षत्राक कसन जावका, स्थिर राशी जावका आनी स्थिर लग्न जावका, स्थिर नवंश जावका। योगा योगाक वेंकटेश देवालयाक आमकां गोतना की किंतु तुमगेल्या अनुग्रहान तुमकां स्थिर नक्षत्रय मेळ्ळें, स्थिर योगय मेळ्ळें, स्थिर नवंशाचेर ही प्रतिश्ठा ही घडले, तिनूय घडलेले आसा। पयले विशय कसन की म्हळ्यार आमी संचारांत आशिल्ले, आमी संचारांत आशिल्ले आनी काली रात्री आमी येवन पावले। आनी दुसरे दिवसाक जे प्रतिश्ठा करचे नक्षत्र जाय आनी जे प्रतिश्ठा करचे लग्न जाय, जे प्रतिश्ठा करचे योग जाय, हे तिनूय लाभिल्ले आसा आयच्या दिवसाक। आयच्या दिवसाक पळया, उत्तरा नक्षत्र, उत्तरा नक्षत्र हे स्थिर नक्षत्र। आमगेलांतू सर्व ही स्थिर नक्षत्र ना। उत्तरा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, असले ಕೆಲವು नक्षत्र आसा, रोहिणी नक्षत्र, हे वटू स्थिर नक्षत्र।
आणि स्थिर कार्य किती. आता मूर्ती प्रतिष्ठा, कलश प्रतिष्ठा हेवटू स्थिर कार्य. स्थिर म्हळ्यार चर नाही. हेवटूच एक कडेन आमी प्रतिष्ठा करचे तसले कार्य. तसल कार्याक आमकां स्थिर नक्षत्र जावका आनी त्या स्थिर नक्षत्र आयच्या दिवसाक आसा. आनी योग वज्र योग म्हणून सांगिल्लो आसा. आयच्या दिवसाक वज्र योग सांगिल्लो आसा. वज्र म्हळ्यार तुमकां गोत आसा डायमंड. ते कितले घट्ट उरता. डायमंड कट करचे आसल्यार तुमकां परतून एक डायमंडच गरज आसा. तुमी जर आलोचना केल्यार न्ही, जर वज्र तुमकां ते कट करचे आसल्यार ते वज्र कट करच्याक तुमकां वज्रच लागता. म्हळ्यार वज्र तितले घट्टी आसा. आनी आमगेल आयज कसन प्रतिश्ठा करता आसा त्या वैक्याची सुवेवस्थीत जावका आनी घटमूट जावका. की फाल्याक 4 दिवसान भटजी येवन घेवन हालता, मुर्ती हालता, नाजाल्यार हें समजायना ना, कलश प्रतिश्ठा हें जालें ना, हालत आसा हें जाल्यार जायना. आतां एकदां प्रतिश्ठा केलें कसन आसा तें स्थिर जावन घेवन रावका. तिसरी गोश्ट कसन की म्हळ्यार आमी आतां सांगलें की खंयचेंय कार्य केल्यार तें स्थिर जावन घेवन उरका. आनी वास्तू कार्याक एक विशेष कसन की म्हळ्यार लग्नांत शुक्र आसल्यार, शुक्र ग्रह आसल्यार बांदील तसल वास्तू 200 वर्ष टिकता म्हणून सांगिल्लें आसा. कितले 200 years टिकता म्हणून सांग. आनी तुमगेल अनुग्रहान, देवाल अनुग्रहान आयच्या दिवसाचे कसन आसा की म्हळ्यार आयच्या मिथुन लग्नाचेर शुक्रची हांगा केंद्रीत जावन घेवन आसा. त्या निमित्तान तुमी कसन बांदले त्या ज्योतिषशास्त्रा प्रमाणे 200 वर्ष टिकपाक जाय. कित्याक म्हळ्यार आयच्या लग्नाक शुक्र थंय आसा. फाल्याक ना, फाल्याक मेळना. फाल्याक शुक्र खंय वता तो कर्क लग्नाचेर येता, कर्क राशीचेर वता. आयचे कसन आसा मिथुन लग्न आसा आनी मिथुन लग्न वृषभ नवांशाचेर आमगेली मूर्ती प्रतिश्ठा घडली. मिथुन लग्न आनी मिथुन नवांशाचेर कलश प्रतिश्ठा घडली. आनी ते मिथुन लग्नाचेरच शुक्र आशिल्लो. आनी फायच्या दिवसाक मे 30 तारीखाक तो शुक्र खंय वता, कर्क राशीचेर वता. जर फाल्याक जर मुहूर्त आशिल्लो आसल्यार आमकां लग्नार शुक्र मेळना. आज एकच दिवस आशिल्ले टोटल. आतां मे म्हयन्यांत लागीं शुक्र मिथुन राशीचे मे 2 तारीखाक आयिल्लो. मे 2 तारीखाक शुक्र मिथुन राशीचेर आशिल्लो. आनी मे 2 तुल्यान मे 29 पर्यंत तो मिथुन राशीचेर आसा. 30 तारीखाक तो कर्क राशीचेर वता. सो टोटल मे 2 तारीख तुल्यान मे 28 पर्यंत आमी संचारांत आशिल्ले. आनी केवल आज एकच दिवस आसा जंतू मिथुन लग्नाचेर शुक्र मेळटा. आनी त्या योग वैकेची हे पणसकंडेकारांक अवकाश मेळ्ळो आसा. आमी सांगलें की कसन घडता तें बरें घडता. जर आमी आज रात्री जर येवन पाविल्ले आशिल्ले आसल्यार आनी फाल्यां प्रतिश्ठा ना परां प्रतिश्ठा आशिल्ले आसल्यार ते योग तुमकां मेळनाशिल्ले. ते योग तुमकां मेळनाशिल्ले. उत्तरा नक्षत्र, स्थिर नक्षत्र, स्थिर योग, स्थिर लग्नाचेर शुक्र हे सर्व योग मेळका म्हळ्यार ते वेंकटरमणाले वेंकटेश देवाले तुमगेले सासाय तुमचेर आसा म्हणून आमकां हे पळोवपाक मेळटा. जर नाशिल्लो आशिल्लो आसल्यार तुमकां हे योग तुमकां दिनाशिल्लो. तुमकां तुमचे आशिर्वाद आसा, तुमचेर कृपा दृश्टी आसा म्हणजे कितें तरी हेची एक उदाहरण पुरो जाता. आयच्या दिवसाक आमी 2 कार्य केले. एक मुर्तीचे प्रतिश्ठा आनी दुसरें कलशाचे प्रतिश्ठा. आनी ताका एक नांव कसन दिलें आमी जीर्णोद्धार प्रतिश्ठा म्हणून सांगिल्लें. अर्थात जीर्ण जाल्ले हाजे पयले आमगेले गुरुस्वाम्यान हांगा कलश प्रतिश्ठा केलेली आसा. आतां ते कितले वर्ष जाले, 40 ते 50 वर्ष जाले. ताजे उपरांत 50 वर्षाचे नंतर परतून आमी आतां हांगा कलश प्रतिश्ठा करत आसाची. आतां ताका कसं म्हणटाचे आमी जीर्णोद्धार कार्य म्हणून आमी सांगताचे. सिंपल जावन घेवन तुमी टी शर्ट वापरताच, बायल तांणी साडी वापरताच. कितले वर्ष वापरता तुमी? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष. कशी तुमी वापरताची
तशी ताजे वयोमान आमी निश्चय जाता. जर दिवसा वापरता तुमी 1 वर्सा भितर काबार जातले. तुमी आतां टी शर्ट आसा, साडी आसा, आतां टी शर्टाक जर एक बुराक आयले, टी शर्टाक एक बुराक आयले, एक होल पडले, नाजाल्यार कसन तरी ताका घाय पडले, नाजाल्यार कसन तरी ताका टी शर्ट कितें तरी पिंजून गेले, तुमी कसन करताची? ते टी शर्ट घालून घेवन फिरता तुमी? बुराक जाल्ली टी शर्ट घालून घेवन फिरता तुमी? हे पळया बुराक जाल्ली टी शर्ट, सर्व लोक पळया. कोणे करता तुमी? करना. तुमकां कसन दिसता? लाज दिसता. अरे नाका, टी शर्टाक बुराक पडले, टी शर्टाक कितें तरी पिंजून गेले, टी शर्टाचेर कितें तरी चिकल लागले, ते नाका. तुमी कसन करता? ते टी शर्ट सायडाक काडून घालताच आनी कसन घालताच? नवीन टी शर्ट घालून घेताच. नवीन टी शर्ट घालून घेतात. साडी वयकेच कितें तरी बुराक पडले, तुमी घालून घेतात? ना, घालून घेनात. तुमी त्या साडी सायडाक दवरतात आनी नवीन साडी परिधान करून घेतात. हायच जिर्णोद्धार. आशिल्ले वस्तू जीर्ण जाले आनी त्या जीर्ण जाल्ले वस्तूक उद्धार केला. उद्धार केले म्हळ्यार बरे वस्तू घालून घेतले. आशिल्ले टी शर्ट पोरणे जाले, नाजाल्यार वायट जाले, ते टी शर्ट काडून घातले आनी परतून नवीन टी शर्ट घालून घेतले. म्हळ्यार तुमगेलें शरीर बरें दिसपाक जाय, लोकांक तुमकां बरें दिसपाक जाय म्हळ्यार तुमी कसन करताची? टी शर्ट तुमी भायर घालून नवीन टी शर्ट घाल घेत. तशीच आमगेले देवाक वयकेची कितें तरी एक भिन्न जालें, नाजाल्यार वस्तू शिथील, वास्तू कसन आसा ते शिथील जाले. शिथील म्हळ्यार डागडुजी करपा जाय, नाजाल्यार कितें कमीपण आयलें, ताका वयकेच एक जिर्णोद्धार कार्य म्हणून आसा. आनी तेच जिर्णोद्धार कार्य हांगाचे कमिटीचे हांगाचे वैदीक वर्गान ते समजून घेन की 50 वर्स जाले की बिल्डींग थोडे डागडूज करपा जाय, कितें तरी शिथिलता आयिल्ली आसा, ताजे ते बऱ्यापण करपा जाय म्हळ्यार उद्देशान कशी तुमी टी शर्ट काडून घे नवीन टी शर्ट घालतात, तशीच आशिल्ले बिल्डिंगाक तांणी ग्रेनायट हे तेने उठू घालून घेवन एक नवीन एक अवकाशू, एक नवीन वास्तू तांणी निर्माण केले. हाकाच आमी जिर्णोद्धार म्हणून सांगतात. त्या न्हयशीची जिर्णोद्धार कांगून आमी देवा प्रतिश्ठा केली, कलश प्रतिश्ठा केली. हे दोनी हाका महत्व आसा. आमगेले शास्त्रकारान सांगिल्लें आसा, जिर्णोद्धार विधानंतु पुर राष्ट्र सुखावहम म्हणून सांगिल्लें आसा. जिर्णोद्धार कार्य केल्यार गांवांक, राष्ट्राक बरें जाता म्हणून सांगलें. आतां पनसकंडेंत आशिल्ले तशें देवालयाचे जिर्णोद्धाराक आनी गांवांक, राष्ट्राक बरें जावपाक कसन लिंक आसा? पनसकंडे हांगा आसा, जिर्णोद्धार कार्य हांगा जालें. आनी शास्त्रकार कसन सांगता, जिर्णोद्धार विधानंतु पुर राष्ट्र सुखावह. गांवांक बरें जाता, गांवांक सूख मेळटा, राष्ट्राक सूख मेळटा, राज्याक सूख मेळटा म्हणून सांगलें. हाजे तात्पर्य कसन? तुमी जर घरांत तुमगेले एक केजी टोमॅटो आसा म्हणून समजून घ्या, ना 1 किलो ॲपल आसा म्हणून तुमी समजून घ्या. 1 किलो म्हळ्यार लागीं लागीं एक 15-20 टोमॅटो मेळटाले. ॲपल जाल्यार एक 7-8 ॲपल उरताले. आतां ते 10-15 टोमॅटो आसा, तातूंत एक कुसले. 15 ते 20 टोमॅटो आसा, तातूंत एक टोमॅटो कुसले. जर ते एक टोमॅटो जर काडिल ना, तुमी काडिल ना जाल्यार तुमी कसन जाता? उरिले 20 टोमॅटो ही कुसून वता. एक काडिल ना जाल्यार, कुशील एक टोमॅटो काडिल ना जाल्यार उरील 20 टोमॅटो ही कुसून काडटा. तातूंत तुमी कसन करताची? दिवसा पळयतात की आईचे कसन टोमॅटो वायट जाले की, ॲपल वायट जाले की, आनी कसन करताची? खंयचे कुसले ते एक टोमॅटो तुमी भायर काडताचे. कुशील कसन आसा, फक्त त्या टोमॅटो ना जाल्यार फक्त त्या ॲपल तुमी भायर काड. कित्याक काडताची? ते एक काडल्यार उरील कसन आसा ते बरें उरता म्हणून तुमचें हें. तशीच आमगेले वैकेच जर एक तुमगेलो आतां पनसखंडे खंय येता? पैंगिणींत येता. पैंगिणी खंय येता? काणकोणांत येता. काणकोण खंय येता? दक्षिण गोवांत येता. दक्षिण गोवा खंय येता? संपूर्ण गोवा राज्यांत येता.
आणि गोवा राज्य खंय येता, कोंकण देशांत येता, कोंकण देश खंयच्यान येता, आमगेल भारत देशांत येता. सो एक 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 संबंधित आसा. कशी 20 टोमॅटोन तूं एक टोमॅटो कुशील आसा, जर त्या काडील ना जाल्यार सर्व टोमॅटो 20क 20 टोमॅटो कुसून वता. तशीची आमगेले पनसकंडेन तशें तसले देवाले जिर्णोद्धार केलो ना जाल्यार ताजेन कसन जाता, बाकी पनसकंडे खंय संबंदीत आसा, तुमगेले पैंगिणीक संबंद आसा. पैंगिणी गांवांक हें जाता, पैंगिणी गांवां निमित्तान काणकोणा लागता, काणकोणा निमित्तान ते दक्षिण गोवा लागता, दक्षिण गोवांतल्यान संपूर्ण राज्याक लागता आनी तें राज्य खंय आसा, भारत देशांत आसा. सो तुमी कशी एक टोमॅटो कुशील काडटाची, तशीच ही पनसकंडेन तशें तसले देवालयाचे जिर्णोद्धार केल्यार ताजेन पनसकंडे गांवांक बरें, पैंगिणीक बरें, काणकोणाक बरें, दक्षिण गोवाक बरें, गोवा राज्याक बरें आनी आमगेल देशाक बरें, राष्ट्राक बरें. त्या निमित्तान आमगेल शास्त्रकारान तेन्ना सांगलें की जिर्णोद्धार विधानंतु पुर राष्ट्र सुखावहम म्हणून सांगलें. आतां एक टोमॅटो कुशील टोमॅटो काडल्यार बाकी उठू समाधान उरलें की ना, बाकी सर्व ही टोमॅटो सेफ उरले. तशीच आमी पनसकंडेन तशें देवालयाचे जिर्णोद्धार केल्यार आमगेल बाकीच कसकसने गांव आसा, राष्ट्र आसा, राज्य आसा, थंय वयकेच सुख शांती प्राप्त जाता. तातूंत जिर्णोद्धार म्हळ्यार फक्त डागडुजी करचे, देवा प्रतिश्ठा करचे इतलें न्ही, ताजेन गांवांक बरें जाता, राष्ट्राक बरें जाता म्हणून आमगेल म्हालगड्यान सांगिल्लें आसा. तातूंत आयच्या दिसाक आमी हांगा जिर्णोद्धार करून घेवन हांगा देवा प्रतिश्ठा घडिल्ली आसा. आमगेले हातूंत मुर्ती प्रतिश्ठा कितले आमगेल्यांत कशें आसा केलें, मुर्ती चिಕ್ಕದಾದರೂ कीर्ती ದೊಡ್ಡದು म्हणून आमगेल्यांत सांगिल्लें आसा. देवाचे प्रतिमा कितली मोठी आसा, कितले ल्हान आसा हे विशय येना. विशय येवचे कसन केल्यार मुर्ती चिಕ್ಕದಾದರೂ कीर्ती ದೊಡ್ಡದು म्हणून कन्नडांत एक आमगेल्यांत एक म्हणणी आसा की मुर्ती कितलेही असल्यार ताजे कीर्ती कसन आसा ते खूब मोठे आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. त्या प्रमाणे मुर्ती इतलो मोठे आसपा जाय, तितले ल्हान आसपा जाय हें ना. त्या देवालयाचे कीर्ती कशी आसा तें म्हत्वाचें ठरता. आतां पळया, ह्या देवस्थानाचे 550 वर्साचे एक हाजे कालकीर्द आसा. म्हळ्यार काल स्थापना केली न्ही, 5 दिवसां पयलीं स्थापना केली, 550 वर्स. तेन्ना तुलेन हांगा व्यंकटेश देवालय नित्य आराधन घडत आसा. आनी खुबशे लोक आज हांगा इतले लोक आयले, कित्याक आयले तुमी फक्त हांगा हें करपाक आयले ना. तुमकां खबर आसा की व्यंकटेश देवालय सन्निधानांत येवन स्वाम्याला हांगा आशिर्वाद घेतिल्ले निमित्तान मागेल बरें जाता म्हणलें. हे सर्व लोकांक हांगा ठाई आसा, त्या निमित्तान हांगा इतले लोक आयले आसा. हांगा इतले लोक आयले म्हळ्यार हाजेन आमी विचार करपाक येना की व्यंकटेश देवालय कीर्ती कितले आसा म्हूण. जर कीर्ती ना जाली आशिल्ली आसल्यार तुमी इतले लोक हांगा जम नाशिल्ले. आज इतले लोक जमले म्हळ्यार हे सिद्ध करपाक येता की व्यंकटेश देवाल कीर्ती खंय खंय पाविल्ली आसा आनी ताका लागून लोक आज हांगा पाविल्ले आसाचे. विशेश जावन आयच्या दिसाक हांगा मुर्ती प्रतिश्ठा केली. मुर्तीचे एक कथा तुमकां सांगता जाल्यार की कशी आमगेले जिवनांत आमी त्याग करताची, कशी आमी सरेंडर जाताची, कशी आमी सॅक्रिफायस करताची, तशी देव आमकां बरे कीर्ती गौरव आनी आमकां दिता. हे कशी स्वामी सांगताले, रिजन कशी की स्वाम्यान सांगलें की जर आमगेलें जीवन आमी त्याग केलें, जीवन आमी सॅक्रिफायस केलें, ताच्यान आमकां बरे कीर्ती बरे गौरव प्राप्त जाता म्हणून स्वाम्यान सांगलें. हाका कशी सांगता 100% कशी. एक पंता एक शिल्पकार ताका प्रतिमा करचे एक ऑर्डर आयले. एक देवस्थानाचे एक प्रतिमा करचेक ताका एक ऑर्डर आयले. ते शिल्पकारान कशें केलें की प्रतिमा करपा जाय जाल्यार पयलीं कितें लागता, एक फातोर लागता. तुमकां प्रतिमा करचे आसल्यार पयलीं कशें लागता, शिलामय एक फातोर लागता. तातूंत तो शिल्पकार कसो गेलो, तो बरेच एक शिलामय फातोर सोदपाक तो आरंभ करता. आरंभ करत आसतना जे
मनुष्यान ऑर्डर दिले तान 2 सांगले, एक नार्ल फुटोवचेक एक ताका फातर जाय आनी एक प्रतिमा करचेक. तेतकून ताणें कशें केलें की म्हळ्यार तो शिल्पकार भोंवत गेलो सोदत गेलो आनी ताका एक शिलामय एक बरें फातर मेळटा. आनी त्या फातर घेवन तो तागेले शिल्पकला केंद्रांत वचून गेनू तो चाण घेवन गेनू शिल्प करचेक तो प्रयत्न करताना तशी तो मुखार सरत आसतना ताका आनी एक बरें शिला मेळ्ळी. टोटल ताका कितली शिला मेळ्ळी? 2 शिला मेळ्ळी फातराची. आनी ते दोनीय शिला घेवन गेवन तो तागेले शिल्पशालाक घेवन गेलो आनी ताणें प्रतिमा करपाक आरंभ केले. प्रतिमा करचेक आरंभ केलतना खंयची ताणें पयलेची शिला फातर घेतिलो ते शिला सांगपा लागली की तूं म्हाका ते चाण घेवन गेन मार नाका, म्हाका दुखता, तूं ते चाण घेवन हातोडा आनी घेवन गेन मारले रे, म्हाका दुखता आनी म्हाका तूं हें कर नाका, म्हाका खुबशे त्रास जाता, खुबशे अडचण जाता, म्हाका खुबशे दुखता, तूं मारत असले रे म्हाका दुखता म्हणून ते फातर ते सांगपा लागले शिल्पकाराक. आतां केन्ना ते फातर सांगपा लागले की तूं जर मारले रे म्हाका दुखता म्हणून शिल्पकारान कितें करपा येता? शिल्पकारान कितें ना जाल्यार ताणें मारपाकच जाय, नाजाल्यार प्रतिमा करपाक जायना. बट ते फातर आयकतना फातर सांगता की तूं जर मारत उरले रे म्हाका दुखता, म्हाका त्रास जाता, सो तूं हांगतुल्यान म्हाका विमोचन कर, म्हाका तूं आनी फातर ते चाण घेवन गेन मार नाका, हातोडा घेवन मार नाका म्हूण. बरें म्हळें. तातूंत त्या शिल्पकारान ते फातर दुसरे कडेन दवरले. ताणें तुमकां सांगलें ताणें 2 ताका फातर मेळ्ळे. एक फातराचेर काम करत आशिल्लो त्या फातरान सांगलें की म्हाका त्रास जाता, म्हाका सोडून दी. तातूंत त्या शिल्पकारान दुसरें फातर घेतलें आनी ताजेर तो प्रतिमा करपाक चालू केलें. थंय वयके सेम प्रोसेस, थंय वयके चाण घेतले, हातोडा घेतले आनी तो प्रतिमा करपाक स्टार्ट केलें. ताणें कांय म्हणना. जे दुसरे फातर आशिल्ले ते कांयच म्हणना, शांत उरले आनी शिल्पकार कशी जावका तशी मारत गेलो आनी एक बहु सुंदर ताणें एक विग्रह ताणें निर्माण केलें. बहु सुंदर ताणें विग्रह निर्माण केले. कडेरी ते विग्रह निर्माण जाल्या नंतर जे व्यक्तीन ऑर्डर दिल्ले तो व्यक्ती येता आनी ते प्रतिमा घेवन वताना तो कसन सांगता म्हळ्यार थंय सायडाक पयलीची फातर आशिल्ले तेही म्हाका दी म्हणटा. आनी ते यजमान जे व्यक्तीन ऑर्डर दिले ताणें विग्रह केले मुर्ती ही घेवन गेलो. बरोबर पयलेचे कसन ते प्रतिमाचे फातर आशिल्ले तेही घेवन गेलो. आतां कसन केलें की म्हळ्यार थोडे दिवसा नंतर ते विग्रह गर्भगृहांत प्रतिश्ठा केली आनी ते विग्रहाचे समोर ते पयले कसन फातर आशिल्ले तेही दवरले. कडेर कसन जालें की म्हळ्यार लोक आयले. आतां कशी लोक आयले, विग्रह प्रतिश्ठा जाल्या नंतर देवालय निर्माण जाल्या नंतर लोक आयले आनी लोक त्या विग्रहाचे पूजन करचे लागले. लोकांनी त्या विग्रहाक अभिषेक घालपा लागले. लोकांनी ताका शियाळाचे अडसराचे अभिषेक जाले, नित्य ताका पवमानाचे अभिषेक जाले, लोक पंचामृताचे अभिषेक केले आनी लोकांनी ताका आरती दाखयले, फूल घाले, मस्तितले लोकांनी त्या विग्रहाक पूजन करचे लागले. आनी ते विग्रहाचे समोर कसन ते पयले फातर आशिल्ले, म्हाका दुखता, म्हाका चाण मार नाका, म्हाका हातोडा मार नाका, म्हाका त्रास जाता म्हणून खंयची ते पयले फातरान सांगिल्लें पळय ते फातर समोर आशिल्ले आनी लोक येवन ताका नाल्ल मारचे लागले. आतां ते पयलेचे फातर ते विग्रहाचे प्रतिमेक विचारता, तुगेलो कितलो बरें पळय, तूं विग्रह जालो, लोकां तुका अडसराचे अभिषेक घालतात, लोक तुका पंचामृत घालताची, लोक तुका नित्य अभिषेक करताची, लोक तुका माळा घालताची, लोक तुका मंगलार्थ करताची, लोक तुका पुष्पांजली करताची आनी म्हाका लोक येवन नारळ मारताची. तेन्ना ते विग्रह सांगता
केन्ना तुका शिल्पकार तुका हातोडा घेवन घेवन मारता आशिल्लो तेन्ना तूं कसं म्हळें म्हाका त्रास जाता, म्हाका दुखता, म्हाका अडचण जाता म्हणून तूंच सांगिल्लें. आनी केन्ना म्हाका शिल्पकार म्हाका विग्रह करता आशिल्लो हांव शांत बसलो, म्हाकाय त्रास जाता आशिल्ले, म्हाकाय दुखता आशिल्लें, बट हांव तेन्ना उलयलें ना. म्हाका त्रास जाता, म्हाका तूं हातोडान मार नाका हांव सांगिल्लें ना. हांव तें सर्व ही सहन करून घेतलें. हांव मागेलें कसन जीवन आसा त्याग केलें. हांव मागेलें कसन तो प्रतिमा करत आसता हांव सॅक्रिफायस केलें आनी हांव नुतो रावलो, हांव शांत रावलो. आनी आज हांव तेन्ना शांत राविला जेन आज म्हाका देवान म्हाका हें गौरव दिलें, हें स्थान दिलें, हें मान दिलें आनी लोक आज मागेल येवन घेवन प्रतिमाक पूजन करता आसात. आनी तुवें तेन्ना शांत बसिल्लें ना, तेन्ना तुवें त्रास जाता, म्हाका अडचण जाता म्हणून तुवें कसन सांगलें म्हाका नाका म्हळें. तातूंत आतां तूं त्रास भोगता, तूं आतां त्रास भोगता, हांवें पयलीं भोगलें. आनी तेन्ना भोगिला जेन देवान म्हाका स्थान मान गौरव दिलें. हांवें तेन्ना त्याग केलें, म्हागेलें जीवन हांवें त्याग केलें, हांव सॅक्रिफायस केलें. तातूंत देवान आज म्हाका तें स्थान मान गौरव. आनी तुवें त्याग केलें ना. तूं कसं म्हळें म्हाका अडचण जाता, म्हाका हें जाता तें जाता म्हण. आज पळय तुका आयिल्ले सर्व लोक तुका नाल्ल मारचेक मात्र दवरले, तुका आजी नाल्ल मारपाक दवरले. तातूंत आमी आतां तुमकां सांगिल्लें की जो मनुष्य जिवनांत तूं आपणाल त्याग करता, जो सॅक्रिफायस करता, ताका देव स्थान मान गौरव ताका प्राप्त करून दिता. आज त्या प्रतिमाक स्थान फातर आशिल्लें, फक्त फातर आशिल्लें, ताका पयलें काही नाशिल्लें. बट त्याच फातराचेर केन्ना विग्रह जाले लोक ताका पूजन करचे लागले. कित्याक म्हळ्यार ते फातर आशिल्लें ताणें त्याग करून घेवन विग्रह जालो आनी विग्रह जाल्या निमित्तान ताका एक गौरव मेळ्ळें. त्या निमित्तान आमी देवाचे पुजा करता, प्रतिमाचे उपासना करता. आमगेल्यांत कशें की म्हळ्यार ही प्रतिमाची जी देव न्ही, प्रतिमाचे भितरी आमी देवाक चिंतन करताचे. डिफरन्स पळोवंक घ्या. फातोरू देव न्ही, फातराचे भितरी आमी देवाक चिंतन करताचे, आमी देवाक आवाहन करताचे. आतां खंय तरी तुमी आपयताचे कोणाक, आतां तुमी आमकां आवाहन केलें, आमकां आमंत्रण दिलें, आमकां एक सोफाचेर तुमी बसचेक एक कदेल दिलें, येवन घेवन थंय स्वामीन बसपाक जाय, कदेलाचेर येवन घेवन बसपाक जाय. तशीच आमी देवाक आवाहन करताचे की देवा तूं वैकुंठ लोकांत आसा, वैकुंठ लोकांतल्यान आमगेले हे पनसकंडेचे हे प्रतिमाचे भितर येवन घेवन वास कर, हे प्रतिमाचे भितर येवन वास कर आनी थंयच राव. आनी थंय रावन कसं करपा जाय, पनसकंडेन जे आमगेले भक्तगण आसाची ते केन्ना तांणी तुगेले पुजा अर्चा आनी करतात ताचेर तूं कृपा दृश्टी कर, तांचेर तूं दृश्टी दवर आनी तांगेले कश्ट कितें आसल्यार तूं आयकून घे आनी तांकां सुख समाधान तांकां दी म्हणून घेवन आमी देवाला एक प्रार्थना कर. जर देवूच त्या प्रतिमाचे भितर येना जर तुमकां कशी तो बरें करतालो. तातूंत आमी कसं करताची आवाहनम समर्पयामी, आसनम समर्पयामी, अर्घ्यम समर्पयामी अशी प्रतिमाकही पूजा करताची की तूं हांगा यो, हांगा वास कर आनी हांगाच पनसकंडेचे आशिल्ले तसले लोकांचेर तुगेले कृपा दृश्टी कर म्हणून घेवन आमी देवाला एक प्रार्थना करता. आनी ते हे प्रतिमाचे जाले. दुसरी गोश्ट आशिल्ले कलशाचे. कलश कीर्तिम आयुष्यम प्रज्ञां मेधां श्रियं बलम योग्यतां पापहानींच पुण्यवृद्धींच साधयेत म्हणून सांगिल्लें आसा. कलशाचे आराधना केले निमित्तान, कलशाचे पूजन केले निमित्तान कलश कीर्तिम आयुष्यम प्रज्ञां मेधां श्रियं बलम योग्यतां पापहानीं पुण्यवृद्धी हे सर्व ही कलशाचे आराधना केले निमित्तान मिळता. तुमकां कीर्ती जाय, आयुष्य जाय, तुमगेले पुण्य अभिवृद्धी जाय आनी पाप कमी जावपा जाय. हे सर्व ही करपाक जाय जाल्यार आमी कलशाचे पूजा करपा जाय म्हणून सांगिल्लें आसा. तसल कलशाचे प्रतिश्ठा, शिखर कलश प्रतिश्ठा आज आमी केल्लो आसा. तिरुपतींत एक म्हणणी आसा. तिरुपती म्हळ्यार तुमकां खबर आसा की लोक कितले गर्दी जाता तेही खबर आसा. थंय तुमकां देवाचें दर्शन घेवचें कही खूब कठीण जाता.
तुम्ही तिकेट घेतलें, तुम्ही नाना रितीचे अवकाश करून कशी तरी भितर घेतले, बट थंय कोण रावता पळय तो तुमकां पळोवपाक दिना. वच वच फुडें चल म्हणून सांगत उरता. आतां देवा पळोवपा जाय की तागेलें उतर आयकोवपा जाय. दुसरी गोश्ट कसन की म्हळ्यार आमी खूब हुशार लोक म्हळ्यार आमी इतलो हुशार की म्हळ्यार पयले आलोचन करून घेवन आमी प्री बुकींग करून घेताचे. आमी फ्लायटाचे दर्शन आसा 12 वाजता, फ्लायट आसा 3 वाजता की 4 वाजता. दर्शन लेट जाल्यार फ्लायट चुकता. दर्शन लेट जाल्यार 12 वाजता दर्शन मेळ्ळें, कोणें तरी एकलो VIP कोणें तरी आयलो आनी 2 तास तुमकां रावपा पडलें. 12 वाजता आशिल्लें दर्शन 2 घंटे घडलें. आतां देवाल दर्शन करता की फ्लायटार चडपा जाय? खंयचें करचें? तो कडेन करता, धुरच्यान नमस्कार घालता, नेक्स्ट टायम येता, आतां फ्लायट घेता, तो फुडें चलता. आतां आयिल्ल्याक देवाल दर्शन घडिल्लें ना, तर येवन फायदो कितें? जे देवालें दर्शन घेवपाक आयिल्ले ते देवाचें दर्शन घेवपाक मेळना. कितें की म्हळ्यार आमगेलें फ्लायट बुकींग चुकता, ट्रेन बुकींग चुकता, ना कितें तरी आमकां त्रास जाता. आनी जर देवा पळोवपाक गेल्यार हांगा तो फुडें चल म्हणून तो आमकां फुडें हें करता. आमकां देवालें संपूर्ण दर्शन घेवपाक येना. आतां इतलें दूर पर्यंत आयले, देवालें दर्शन घेतिल्लें ना, आनी तर आमकां फल कशी मेळटा? देवालें दर्शन घेतल्यार मात्र न्ही आमकां देव बरें करतालो, आमी कितें प्रार्थना करचें? तिरुपतींत एक विशय कसन सांगलें की म्हळ्यार तिरुपती म्हण न्ही खंय जाता की जर तुमकां देवाचें दर्शन गर्भगृहा भितर आशिल्लें तशें देवाचें दर्शन करपाक आयिल्लें ना, कसकी एक कारणांतरान तुमकां देवालें दर्शन करचें जालें ना, तिरुपतींत एक स्थान आसा, थंय रावन गेलो ते गर्भगृहाचे वयर आशिल्लें तशें कलशाचें दर्शन केल्यार वेंकटरमणालें दर्शन केले निमित्तान कसन पुण्य फल मिळता तें फक्त तागेलें कलशाचें दर्शन केले निमित्तान मेळटा. म्हळ्यार तुमी जर देवालें दर्शनय करपाक आयिल्लें ना, लास्ट मुमेंटाचेर तुमी कलशाचें दर्शन करून गेल्यार सुद्दां देवाचें दर्शन केल्लेंच पुण्य तुमकां प्राप्त जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार तितलें महत्व कलशाक दिल्लें आसा. आमी बेश्टे लेखता एक आर्किटेक्ट फॉर्मा खातीर ते कलश घालचे न्हय. फक्त एक आर्किटेक्ट दिशा बरें जाय ताका न्हय घाल्लें. कलश घाल कितें की म्हळ्यार ताजें दर्शन केल्यार सुद्दां आमकां गर्भगृहांत आशिल्लें तशें देवालें दर्शन केल्यार कसन पुण्य फल मेळटा तें फक्त कलश शिखराचेर आशिल्लें तशें कलशाचें दर्शन केल्यार सुद्दां मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा. आमकां आशिल्ल्यान जास्त विश्वास आशिल्लो तसो मनुश्य म्हळ्यार सर्व मनुश्य गण म्हळ्यार ताका इतलो विश्वास की म्हळ्यार फाल्यां तो उरता की ना म्हणून गोतना, फाल्यांक तो उरता की ना म्हणून गोतना, बट 1 म्हयन्याचे रिचार्ज करता. हां, फाल्यां उरता की ना खबर ना, फाल्यां जीव आस की ना खबर ना, फाल्यां आयुश्य आस की ना खबर ना, बट रिचार्ज 1 म्हयन्याच करता. म्हळ्यार ताका खबर आसा की हांव 1 म्हयने पर्यंत उरता. इतलो विश्वास मनुश्याक, इतलो विश्वास. आनी तो 1 म्हयन्याचेर, एक लोक तर 1 वर्साच करताच, एक लोक 1 वर्साच करताच अनलिमिटेड. बट तूं उरता की ना खबर ना. म्हळ्यार इतले मनुश्याक कॉन्फिडन्स की हांव 1 वर्स पर्यंत उरता म्हणून. बट आमगेलें जीवन स्थिर ना, आमगेलें जीवन स्थिर ना. तातूंत स्थिर आशिल्लो कोण? देव. त्या देवालेक जर आमी प्रार्थना केल्यार तुमी कसन तुमी आलोचना करता तो देव तथास्तू करता, तशी जावो म्हणटा. त्या निमित्तान आमी कलशाचे पुजा की ना प्रतिमेची पूजा करची की आमगेले ह्या परंपरांत आयिल्लें आसा. आनी आयच्या दिसाक पनसकंडेंत असले एक धार्मीक कृत्य जाले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बरो घडोवो. तुमगेले जिवनांतू तुमी करता आसले उद्योग धंदेंतू, तशी तुमगेले कुटुंबीय वैयक्तीक कुटुंबीय जिवनांतू, तशीच ह्या देवालयाच्या प्रांगणांतू हांगाचे आढळीत मंडळी तांगेले वैयक्तीक जिवनांतू, तशीच हांगा वैदिक वर्ग तांगेल्या जिवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेल आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु.
आहे.